ni da pa, da sa ni da pa, ni sa ga ma ga रे. ए भगवंती देवाचे माई, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटा. आपणाक चरणदासी म्हूण लेखिल्ल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन वेंचली. जेजून तुज्या पुतान कुर्सा रूम खाळतना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुडयार मोटव्याशांनी तुका तांची आवय आनी शारुतीन म्हूण मांडून घेतली. गरजेआकांता वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुलां स्वादीक दाखवले. सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये, कोण ना तुजे परी बळे माये. कतनातले अंकवारी कार्मेलितांच्या आदारा पावम काये दर्या सुकरा म्हूण परतले आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्या दृढ पातयेनेन आनी थीर बरवशान तुजे सरशी आमी येता आनी आमच्यो सर्व गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरता. इगडीभर मावन रावून सर आमच्यो गरजो विनवनय मागणी ते सावा मोरये माये मुखांतर जेजूच्या पांयांतळा दवरया. उगडास कर ए बोव दयाळी अंकवारी मोरये, तुज्या आसऱ्याक धांवल्लो, तुजो आदार मागलो, तुजे मध्यस्थी सोदलो, कोणपणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेनेन धैर्यखान घेवन तुजे कडेन येता. पातकी आनी खंतिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये, म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागता तें म्हाका दी. आमेन. आज इगर्समतेच्या देवस्तुतीचो 15वो आयतार आनी 15वो आयतार आपोण्याचो आयतार म्हणून बोलयतात, कित्याक सर्व वाचपां आपोण्या विशयांतच आमकां तिळसितात. तर आज थोडो वेळ आयच्या वांजलाचेर आमी नियाळ करया. खंयचे सर्व ते 3 विशयी जेजू क्रिस्त आमकां शिकोवंक आशेता. जर तर जेजू क्रिस्तान आम्हा सर्वांक आपयलां आनी ताची शुभ वर्त परगट करूंक आपयलां, तर 3 कंडिशनां आयच्या वांजला द्वारेन तो आमकां दवरता आनी ती जावन आसात 3G. पयलें कंडिशन, गिव अप. कितें सर तुजें आसा तें सोड. आयच्या वांजलांत आमी पळयता जेजू क्रिस्त सांगता ताज्या शिसांक, तुमी वाटेर येतना बुती घेवंक ना, पोतें घेवंक ना, चिरयेंत दुडू घेवंक ना. हाजो अर्थ कितें? जेजू ताज्या शिसांक एका मिसावांक धाडटा आसतना तांच्या वाटेच्या खर्चाक जावं वा मिसांव गांवांत ताणें काम करता आसतना कसलेच हे 3 दादोसकायाचे विशय वा तांकां बोळ दिवचे विशय तांणी व्हरूंक नात. हाज्या फाटल्यान आसा एक शिकवणो. जर तर तूं देवाचें काम करताय तर देवच तुका राखतलो. जर तर तूं देवाचें काम करताय तर देवच तुजें दायज जातलो. संवसारी वस्तू दायज घेवन देवाचो पाटलाव तूं करिनाका. जेन्ना संवसारी वस्तू म्हजें दायज जालां तो वळ देवाक आमच्या जिवितांत मेतेर जावंक, देवाक आमच्या जिवितांत येवन आमकां बोळ दिवंक जावचें ना. तर खंयचे सर ते विशयी आमच्या जिविताक आज आड रावंक पुरो जावंक पुरो. म्हजें धैर्य म्हज्या घरा वयर आसा, म्हज्या पयशां वयर आसा, म्हज्या वेहिकलां वयर आसा, आस्त बदीक वयर आसा. जावंक पुरो म्हजें मोन आनी म्हजें बोळ म्हज्या दुडवाच्या वयर, भांगाराच्या वयर आसा, तर म्हजें सगळें दिर्वें जावन आसा म्हजेंच वस्तू. आनी त्या वेळार देव आमच्या जिवितांत आमच्या काळजांत काम करूंक शकना. त्या देखून जेजू क्रिस्त सांगता पयले सुवातेर हे सर्व
सांडून पयशे हाजो अर्थ जर तर तुमच्या लागीं आज भांगर आसा पयशे आसात आस्त बोदीक आसा तें सर्वूय विकून जेजूचो पाटलाव करचो म्हणून न्ही बगार म्हजें मोन देवाच्या वयर आसूंक जाय जें कितें हांवें जोडलां जें कितें बरें घर म्हज्या लागीं आसा आस्त बदीक आसा भांगर आसा दिर्वे आसा पयशे आसा ही सर्व देवान म्हाका दिल्लीं बेसांवां देवान म्हाका दिल्लीं बेसांवां हें हांवें चिंतून घेवंक जाय आनी सत स्विकार करूंक जाय म्हजें दिर्वें ही वस्तू न्ही बगार देवान म्हाका ती दिल्ली पूण म्हजें दिर्वें जाय जय देवचो त्या देखून म्हजें एटॅचमेंट टू वर्ल्डली थिंग्स संवसाराच्या वस्तूक हांवें लाभदा नासतना देवाक हांवें लाभदोंक जाय दुसरें कंडिशन तें जावन आसा सेकंड जी गिवींग कितें हांवें दुसऱ्यांक दिवंक जाय आयच्या वांजेलांत जेजू क्रिस्त सांगता तुमी दोन विशय दिवंक आसात लोकांक पयले सुवातेर समाधान आनी दुसरे सुवातेर बेसांव कशें समाधान ज्या घराक तुमी वेतात तांणी तुका स्विकार करतात तशेंच तुमचे उतरां तांणी आयकतात त्या घरांत समाधान रावतलें आनी बेसांव पिडा शिडा गूण करून लोकांच्या जिविताक बेसांव दिवंक त्या देखून आपोस्तलच आज बेसांव जावंक भोंवतात पोरण्यासुल्ल्यान केवल एका मनशाक हें भाग फावो जाल्लें आमचो अब्राम बाप ताका देव विस्ता उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 12 वळ 1-7 म्हणसर आमी वाचता आसतना देव अब्राम बापाक विस्ता आनी सांगता तुका हांव 3 बेसांवां दितलो पयलें बेसांव जावन आसा तुका एक व्हड संतत हांव रचतलो दर्येच्या रेवे बरी आकाशांत आसच्या त्या नक्षत्रा वरी तुजें जनांगाक लॅक करूंक जावचें ना थंय व्हड जनांक हांव तुका दितलो दुसरें बेसांव देव अब्राम बापाक दिवन सांगता तुका आस्त बदीक तुजो तो राष्ट्र म्हणून हांव दितलो आनी तिसरें बेसांव देव अब्राम बापाक दिवन सांगता तूं जातलो ही बेसांव जो कोण तुका बेसांव दितलो तो बेसांव परत स्विकार करतलो जो कोण तुका शिराप घालतलो तो शिराप पाटी जोडून घेतलो आज तें बेसांव जेजू क्रिस्त आपल्या शिसांक दिता ज्या घरांत तुमी वेतात कोण तुमकां स्विकार करता थंय शांती आनी समाधान आसतलें पूण निजावन ह्यो एक सुपर पावर जेजू क्रिस्त आपल्या आपोस्तलांक दिता आनी हो सुपर पावर स्विकार करी जाय तर म्हजें म्हणलें कितें आसा दिर्वें तें हांवें सांडूंक जाय हांवें देवाक स्विकार करूंक जाय तो वळ म्हाका म्हज्या जिवितांत देव हो सुपर पावर दितलो आनी तो वळ मात्र लोकांक हांव बरें करूंक शकतलो आनी तिसरें आनी निमाणें कंडिशन जेजू क्रिस्त ताज्या आपोस्तलांक घालता तें जावन आसा गूड न्यूज देवाची शुभ वार्ता प्रगट करचें आनी आयच्या वांजेलांत आमी आयकता आपोस्तल वेतात 5 करोडोन जेजू थंय परतोंक आपोवणें दितात आनी हें जावन आसा मेथनोया यू टर्न 5 करोडोन देवा थंय एक जावचें आनी ही 3 कंडिशनां जावंक पुरो गिवींग अप दुसरें गिवींग टू अदर्स आनी तिसरें गूड न्यूज 3G आम्हा सर्वांक आसा आनी आमच्या पवित्र स्थानांत आमी हें आपोवणें स्विकार केलां आनी त्याच देवाक जेजू क्रिस्ताक आमी पाटलाव करतले म्हणली बसवणी आमी केल्या हर एक वर्सा पास्कांच्या आयतारा ते मोदेने राती आमी ही सर आमच्या पवित्र स्थानाच्यो बसवण्यो आमी परत करता आनी जेजू क्रिस्त आम्हा सर्वांक आपयता आज ताजे उतार प्रगट करूं पूण ताजे उतार हांव प्रगट करीन तर म्हज्या जिवितांत समाधान आसूंक जाय पूण हर एकाच्या की पयलें हांव एक सादो बळो व्यक्ती जावंक जाय त्या देखून जेजू क्रिस्त सांगता कोंकणींत ट्रान्सलेशन इल्लें दुसरेंच आसा हांगासर तुमच्या वाटेक बदलूंक वस्तूर वरिनाये
पूण जर तर इंग्लीश आनी दुसऱ्या वांजेलां दुसऱ्या लँग्वेजींत आमी पळोवंक गेल्यार डू नॉट वेर द एनदर ट्युनीक, दुसऱ्या आनी एक दोगलो घाली नाकात. जर तर जेजू क्रिस्त आज आमच्या मदें येवन उबे रावन उलयता तर देवाचे उतार परगट करूंक जाय तर तुज्या गोमट्याक टाई घालून तुवें मुखार वेची गरज ना. जर तर देवाचे उतार तूं परगट करताय तर तुज्या शर्टाच्या वयर आनी एक कोट घालून तुवें लोकांच्या मुखार उबें रावचे गरज ना. शो ऑफ गरज ना, दुसऱ्यांक दाखोवचें गरज ना, तुजी बाडाय तुवें उलोवची गरज ना. तूं म्हजो शीस जाल्यार सादो बळो आनी कालतो जावंक जाय. जर तर कोणी देवाचो व्यक्ती देवाचे उतार परगट करचो, आज ह्या दिसांनी जायते ब्रदर्स आसात, गोमट्याक टाई, ताजे वयर व्हडलो कोट, आतांत 10 बोटांक 10 मुदयो, गोमट्यांत पेट्या घालची ती चेन मोठी, तें पुरा घालून देवाचे उतार परगट करचे जायते जण मेळटात. उडास दवरा आयच्या वांजेलाचो जेजूची उतरां. जर तर जो कोण देवाचे उतार परगट करूंक देव आपयता, पयले सुवातेर ताणें सर सांडूंक जाय, देवाकच स्विकार करूंक जाय. संवसारी वस्तूक ताणें लाभदोंक नजो, संवसारी वस्तू ताजें ध्यान जावंक नजो, संवसारी वस्तू ताजें सर्वस्व जावंक नजो, सर्व सांडूंक जाय. तवळ मात्र तो नीज देवाचो शीस आनी तवळ मात्र तो नीज देवाचो प्रवादी. हेंच आपोणें आज आम्हा सर्वांक लाभलां. त्या देखून मोगाच्या बाबा आनी भयणी, जेजू क्रिस्तान आम्हा सर्वांक आपयलां. देवूच आमचें सर्वस्व जावं दी, देवूच आमची अकरेची आशा जावं दी. तवळ मात्र आमी बरी क्रिस्तांव जावन देवाचें शुभ वर्त परगट करून हे बरें जिवीत ह्या संवसारी जिवंक आमकां सादी जातलें. हेंच बोळ तो जेजू क्रिस्त आम्हा सर्वांक दिवं दी. मोरये माये मुखांतर आमकां आमच्या जिवितान मेळ्ळ्या हर एका उपकारा खातीर ह्या वेळार आमी तिका अर्गां दिवया. सांगात हांव म्हणया, ए भाग्यवंती मोरये कार्मेल रानये, आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागून धाडिल्ल्या सर्व उपकारां खातीर अर्गां दिता. व्हडा पातयेनीन तुजे बेंतीन घाल्ल्या सर्वांक कश्टान वरांतलीं वायटा विघ्नांतलीं तुवें राखल्याय देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आधार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासता. ह्या घडये तुजे तसलें मोगाचें, सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्या. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गींच्या सुखाक पावोवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुज्या आनी तुजे हाती आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं. आमेन. समृद्ध मोरणा